देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. मातेवाचो 20 वोट 24 ते 33. जेजून आपल्या शिसांक मोडलें. आपल्या गुरू परस शीस आनी आपल्या दोनया परस चाकूर व्हरतो न्हय. शीस आपल्या गुरू सारको आनी चाकूर आपल्या दोनया सारको जाल्यार पुरो. गराब्याच्या दोनयांक बेलझुबूल म्हणलोलो जाल्यार ताच्या गोरच्यांक त्या वोन आनी कितें म्हणचिनात. त्या पासत तांकां भिवूं नाकात. आतां धापलोलें आसा तितलेंय उक्तें जाल्या शिवाय रावचें ना आनी आतां गुपीत आसा तितलेंय हेरांक कोळी जाल्या शिवाय उरचें ना. हांव तुमकां काळुकान सांगतां तें तुमी दिसा उजवाडा सांगात आनी कानांत फुटफुटलोलें तुमी आयकलां तें पाचार तावन पुरगूट करात. कुडीचो जीव काडटा तांकां भिवूं नाकात, कित्याक तांच्यान आत्म्याचो जीव काडूंक जायना. पूण आत्म्याचो आनी कुडीचो एकाच फाराक हेमकोणान नास करूंक ताक आसा ताका ओदीक भियेयात. पयशांक 2 शेरकां विकतात न्हय, तरी पूण तांतलें एकूय तुमच्या बापाक कळो नासतना भूंय पडना. तितलेंच न्हय, तुमचे तकलेचे केस सगळे मेजलोले आसात. म्हणटूच तुमी भिवूं नाकात. शेरकाच्या बिऱ्या परस तुमी ओदीक व्हरतीं. देखून म्हजो पाटलोदार म्हूण कोणूय मनशां हुजीर पुरगुट्टीत जाल्यार तो म्हजो पाटलोदार म्हूण स्वर्गार आसता म्हज्या बापा हुजीर हांवूय पुरगुट्टलो. पूण मनशां हुजीर म्हाका नाकारता ताका स्वर्गार आसता म्हज्या बापा हुजीर हांवूय नाकारतलो. सर्विस्पराचें उतर. सर्विस्पराचो वोट उपकार. नियाळ. देवान मनशाक कूड आनी आत्मो दिला, तर हे कुडीचेर आनी आत्म्याचेर फकत देवाक अधिकार आसा. देखून जेजू म्हणटा, कुडीचो जीव काडटात तांकां भिवूं नाकात, पूण आत्म्याचो नास कोत्ता ताचें आमी भें दोचें. तो जावन आसा आमचो रचणार देव. ताची समूर्त पाळून आमी दीस सारचे. सोम्या जेजूचे शीस मनशाक भिवून जियेना. आमेन.